मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या भावार्थाचे होडगूट ह्या 3 दिसांनी आमी सोमार ओंपतल्या. ह्या पासत पवित्र सातोळ्यांतल्या ह्या 3 दिसांक पवित्र त्रिदूम अशें आमी म्हणटा. आयच्या दिसाक आमी सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करूंक हांगा जमल्या. हो जेजूच्या मोगाचो समारंभ, कित्याक जेजून आमच्या मोगा पासत श्रेष्ठ कोरणी केली ताचो आमी उगडास करता. मिसाची भेट याज्ञिकपण आनी प्रिती मोगाची आज्ञा जेजून फावो केल्लें आमकां श्रेष्ठ देणें. ह्या 3 गुटां वरवीं जिवो जेजू आमचे मोदें जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. हें म्हज्या उगडासाक करात. हीं जेजून म्हणलोलीं उतरां आयच्या सेवा धर्माचो विशय कसो आटापून हो समारंभ आमचो भावार्थ थिरावन मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत वाडोवंक आनी प्रिती मोगाचे सेवेन आमचें क्रिस्ती जिवीत नेटोवंक. तशेंच आयज आमच्या याज्ञिकां पासत देवाक अर्गां दितना जेजूच्या काळजा सारके ते याज्ञिक आपले पोरजेक जावंक आमची मागणी ह्या मिसा भेटेंत देवाक उबारुया. भाग्यवंत जुआंव मारिया वियानी अशें उद्गारलो, याज्ञिकपण जेजूच्या काळजांतलो मोग. सोमया जेजू, तुजो रूपकार आमचे मोदें सदांच दवरचे खातीर तुवें याज्ञिकपण स्थापलें. याज्ञिकांसोवें तुजो मोग पळोवचे बदलेक कांय फावटी तांच्यो चुकी आमी पळयल्यात आनी तांचे विशीं वायट उलयल्या. आमकां बोगोस जेजू. सोमया काकलूत कोर. भोक्तिवंत कार्लो आकुतीस हाणें हीं उतरां म्हणलीं. मिसाची भेट स्वर्गार वचपाचो लांब रस्तो. क्रिस्ता जेजू आमच्या ओतम्यांचें पोसण जावचे पासत तुवें मिसाची भेट स्थापली आनी आयज पासून तुजीच कूड आनी रोगोत दिवन सर्गींचे वाटेर आमचीं पावलां तूं घालताय. जायते फावटी हो सासणीक जिवीत दितलो संस्कार भोक्तीन आनी नितोळ काळजान आमी घेवंक ना. आमकां बोगोस जेजू. क्रिस्ता काकलूत कोर. भाग्यवंत मदर तेरेसा म्हणटाली, तुजे काळीज मोग करूंक आनी तुजे हात सेवा दिवंक उक्ते कोर. सोमया जेजू, गोरजेवंता सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें आनी तांचे सोवें तुजो मोग आनी सेवा दिवंक तूं केन्नाच फाटीं रावंक ना. गोरजेवंता सोवें मोग दाखोवंक आमकां संदी मेळ्ळ्या तेन्ना आमी आमचें काळीज निबोर केलां आनी सेवा दिवंक आमचे हात उक्ते करूंक नात. आमकां बोगोस जेजू. सोमया काकलूत कोर. इजिप्त देशांत भोगलोले आटेविटे आनी गुलामशाय संपोवन इस्रायल पोरजा आतां स्वतंत्र देशांत पावची आसलोले घडणेचो उगडास सदांकाल जिवो सांबाळूंक सर्वेस्पोर देवान एक खुणा करूंक मागली. ही खुणा म्हळ्यार जेवण. चालतें जेवण न्हय, पूण यादिस्तीक जेवण जावचे पासत बारीकसाणेन जेवणाचे नेम कायदे सर्वेस्पोर दिता तें आमी पयल्या वाचपांत आयकतल्या. सोमया जेजून पास्कांच्या जेवणाचो समारंभ करतना मिसा भेटेची स्थापणी केली आनी आपलेंच मांस रोगोत
शिसांक दिलें. आपणे केल्लें पास्कांचें जेवण शिसांनी आपल्या उगडासाक करचें म्हूण शिसांक आज्ञा दिल्ली. ताचो उगडास कोरिंथाचे पवित्र सभेक करता तें आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकतले. सोमयाचें जेवण एकवट आनी सेवा चाकरी खुणायता. हें सोत आपल्या शिसांक पळीत करूंक सोमया जेजून जेवणावेलो उठून शिसांचे पांय धुले. ही खबर आमी जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आयकतले. ध्यान मोनान देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांत वांटो घेवया. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्यां मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो ओ बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांचे दारांचे दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक व्हाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों. मनशांक तशें मोनजातींक आनी सगळ्या इजिप्तांच्या देवांक हांव खास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास्त लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरमतल्यात, संस्थीचे संस्थीक. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों.
सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब: ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब: ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवणो पाळतलो. जबाब: ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कोडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतांत स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी पोरगोट करतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जुवांवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सोरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोरशें गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका परतिपाळ केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हळें, न्हाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात पूण सगळे नात.
आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितोळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो जेजून सदांच मोग केल्लो. ही उतरां नियाळतना आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपूण देवाचे व्हड अपुरबायेचे म्हूण वळखून आपल्या मुणयारपणा उद्देशी पोरजेक जेजूच्या मोगाची गोडसाण चाखूंक दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजून तोस्तांत उदक ओतून शिसांचे पांय धुयले. ही जेजूची सेवेची कोरणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक स्फूर्ती आनी बळ दिवंक आनी सेवे चाकरेच्या मोनान पोरजेची आनी देशाची सेवा करूंक ते पावो म्हूण देवा लागीं मागुया. तांचे रातचें जेवण चलतालें. आपल्या निमाण्या जेवणा संदर्भांत जेजून आमकां आपलो मोग उगडापो केला. तें आमी नियाळतना आमच्या कुटुंबांनी सांगाती जेवणा उद्देशी खरो मोग आनी सेवा एकामेकाक दिवंक देवा लागीं मागुया. तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. ही जेजूची स्फूर्ती दितोली आज्ञा आमी आमच्या काळजांत बाळगून वेगवेगळ्या प्रश्नांक पिडेक आनी वायटाक बोली पडून निराशीपणांत जियेतल्या भावा भयणीचे सेवेक वचून जेजूची मोगाची गोडसाण तांकां चाखूंक दिवंक देवा लागीं मागुया.